नमस्कार, पळोवया प्रायम खबरो। पोलीस चलयताले सेक्स रॅकेट, करताले चलयांचे शोषण, हाडटाले गिरायकांक, घेताले हप्ते, पुलिसांनीच वाचलो पुलिसांचे पापांचो कोर्टान पाडो। हवालदार वामन नायकाच्या अटकपूर्व जामिनाक केला विरोध। ट्रक हाडून दियात आणि रिणांतल्यान मुक्त जायात काय राष्ट्रीयकृत बँकांनी सांगले गोंयच्या ट्रकवाल्यांक। 30% लोक गेले गोंय सोडून, गेल्यात थंयूय तांचे हाल। अठरा डिसेंबराक पणजे जावपी मोर्चान कुडचडे वाठारांतल्या लोकांनी व्हडा संख्येन वांटेकार जावचे, ट्रकवाल्यांचो उलो। मोर्चाची तयारी करपा खातीर शेनवारा ट्रक धन्यांची कुडचड्यां जाली जाहीर सभा। नामनेचे गोंयकार रहस्य कथाकार आणि पत्रकार गुरुनाथ नायक आयले गोंयांत रावंक परत। 1208 पुस्तकां बरोवन लिम्का बुकांत नोंद जाल्ले गोंयकार लेखकाक गोंय सरकारान दिले रावंक घर। गोंय आड रणजी मॅचींत हिमाचल प्रदेशाचे पहिल्या दिसा 5 आड 210 रन। डेब्युटंट गौरेश गांवसाक 2 विकेटी। खबरो विस्तारान। कोळंगूट पुलीस स्टेशनाचो निलंबित हवालदार वामन नायकान केल्ल्या काळ्या कर्तुबांचो पाडोच क्रायम ब्रांचीक म्हापसा अतिरिक्त न्यायालयान वाचला। शिनळकी करपी चलयो आनी तृतीयपंथीया वांगडा कांय पुलिसांनी ज्यो गजाली केल्यात ते पळयल्यार तांकां जामीन फावना अशें कोर्टान दिल्ल्या निवेदनान पुलिसेन म्हणला। हवालदार वामन नायकान अटकपूर्व जामिना खातीर अर्ज केला। कोर्टान आपलो निकाल मंगळार मेरेन राखून दवरला। पळयात हे पुलिसांची काळी कर्तुबां। शिंदळकी करपी बायलां आणि किन्नरांचे लैंगिक शोषण केल्याच्या आरोपावयल्यान निलंबित केल्ल्या वामन नायक या हवालदारान अटकपूर्व जामिनी खातीर अर्ज केला। या प्रकरणाची क्रायम ब्रांच चौकशी करता। क्रायम ब्रांचीन जामीन दिवपाक खर विरोध केला। वामन नायकाची सगळी काळी कर्तुबां क्रायम ब्रांचीन कोर्टा मुखार दवरल्यात। या प्रकरणात कागाळ करपी बायलेक शिंदळकी केल्ल्याच्या आरोपावयल्यान हवालदार वामन नायकान अटक केल्ली। तिची सुटका करपाचे सोडून वामनान स्वता तिचेर लैंगिक अत्याचार केले। तिका ब्लॅकमेलिंग करूंक लागलो, धमकी दिवन पैसे मागपाक लागलो, पैसे दिले ना जाल्यार लैंगिक सूख मागपाक लागलो। शिंदळकी करपी हेर बायलां आणि तृतीयपंथीया कडल्यान तो तशेंच पैसे घेतालो, पैसे दिले ना जाल्यार लैंगिक अत्याचार करतालो असो क्रायम ब्रांचीन कोर्टाक सांगला। या हवालदारान तृतीयपंथीया कडल्यान चोरिल्ले भांगराच्यो वस्ती आणि हेर सामान जप्त केले। ताका अटक करिनासतना सोडून दिले अशें क्रायम ब्रांचीन कोर्टाक सांगला। या अर्जाचेर मंगळारा निकाल जातलो। स्टुडंटा खातीर मुकेश कुमार आणि चलचित्र खबराकार प्रज्योत पेडणेकार। तुमचो ट्रक हाडून बँकेक दियात, उरिल्ले रीण माफ करतात अशें कांय राष्ट्रीयकृत बँकांनी गोंयच्या ट्रकवाल्यांक सांगपाक सुरवात केल्या। 30% वर गोंयकार ट्रकवाले रत्नागिरी, कोल्हापूर, हस्पेट, खेड, बंगळूर आणि कारवार सारख्या वाठारांनी गेल्यात। थंयूय तांचे हाल जाल्यात। थंयचे थळावे लोकांनी विरोध केल्यान खेड गेल्ले ट्रकवाले परत आयल्यात। ट्रक परत घेवन पुराय लोन माफ करपाची ऑफर काय राष्ट्रीयकृत बँकांनी ट्रकवाल्यांक दिल्या अशी माहिती सुत्रांनी दिल्या। पूण ही गजाल कोणूच मान्य करना। मायनिंग बंद जावन 3 म्हयने जाले। मायनिंग सुरू जावपाची सद्याक कसलीच चिन्हां नाशिल्ल्यान ट्रकवाल्यांचेर लोन फारीक करपाचें संकट आयला। कांय ट्रकवाल्यांनी दुसरो वेवसाय सुरू केला, जाल्यार कांय जाणांनी गोंया भायर वचपाक सुरवात केल्या। दिवचल, सांखळे, सावड्डे, कुडचडे आणि हेर मायनिंग वाठारांतले 30% ट्रकवाले रत्नागिरी, कोल्हापूर, पनवेल, खेड, कारवार आणि होस्पेट वाठारांत वचूंक लागल्या। वापरात, जोडात आणि परत कंपनीक दियात ह्या तत्वाचेर खण कंपन्यांनी चडशे ट्रक थळाव्या लोकांक दिल्ले। रत्नागिरीन गेल्ले ट्रकांचेर खूब वायट परिस्थिती आयिल्ल्याचे सुत्रां सांगतात। मायनिंग पीट ते म्हाल अनलोडिंग जागे मेरेन एका ट्रकाक 160 किलोमिटराची एक ट्रीप मारची पडटा आणि तांकां खूब कमी पैसे मेळटा अशेंय कळ्ळां। बेंगुराक गेल्ले गोंयचे ट्रक परतल्यात। नालो साफ करपाच्या कामा खातीर कोयर आणि माती ट्रकान भरूंक ट्रकवाले तयार नात।
खेडच्या थळाव्यांनी गोयच्या ट्रकवाल्यांक विरोध केल्ल्यान ट्रकवाले परतल्यात. गोंयान मायनिंग परत सुरू जातकच फक्त ल्हान ट्रकवाल्यांक मायनिंग येरादारी करपाक मेळटली अशें सुत्रां सांगतात. खेड आनी बेंगळुरांतल्या समस्ये उपरांत ट्रकवाल्यांचें संकट आनीक वाडलां. ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट. 18 डिसेंबराक पणजे जावपी मोर्चान कुडचडे वाठारांतल्या लोकांनी व्हडा संख्येन वांटेकार जावचे असो उलो कुडचडेंतल्या ट्रक धन्यांनी मारला. मोर्चाची तयारी करपा खातीर शेनवारा ट्रक धन्यांनी कुडचड्यां जाहीर सभा जाली. खणी बेगोबेग सुरू करच्यो अशी मागणी तांणी केल्या. CEC रिपोर्टान जो रिपोर्ट डिलेड आसा त्या रिपोर्टान पळयलें जाल्यार ते मायनींग बेगीन चालू जावपा ना आनी आमची परिस्थिती बिकट सामकी जालेली आसा. आनी हेका लागून ही आमी आयची जी मिटींग घेता ती मिटींग सरकाराक, केंद्र सरकाराक दाखोवपा खातीर करता. आनी 18 तारखेक आमची रॅली पणजे व्हरपाची आसा. ते रॅलीक आमी सरकाराक दाखोवन दिवपाक सोदतात की आमी कशी त्रासां पडलेले आसा लोक हेजे, आनी जाता तितले बेगीन ते सरकारान हेजेर कितेंय जाल्यार उपाय काडचो. आयज जी आमी मिटींग आपयल्ली ती फक्त इतल्या कारणां खातीर की लोकां भितर एक जागृताय हाडपाक आनीक लोकांक समजूकाय दिवपाक की 18 तारखेर आमी मोर्चा व्हरतले, पणजे मोर्चा व्हरतले. तो मोर्चा सक्सेसफूल करपा खातीर लोकांक आमी हांगा आपयल्ले आसा. जे करून CECन आमचो बॅड रिमार्क धाडला जे मायनिंगाचेर चालू जावपाची शक्यता ना. ताका लागून आमी सुप्रीम कोर्टाचे आय ओपनर म्हणून ही एक मिटींग आनी मोर्चा व्हरतले. इलिगलिटीज करपाक सरकार जबाबदार, जो BJP आसूं जो काँग्रेस आसूं, हाका सरकार जबाबदार, आमी जबाबदार न्ही. आनी सरकार एक जबाबदार आसा म्हणटा आनी सरकारी अधिकारी आनी जे कोण MLAs मिनिस्टर जे इन्वॉल्वमेंट आसा हातूंत भितर इलिगलिटीज करपाक तांकां पनिशमेंट करात, आमकां पनिशमेंट करनाकात. आता घेऊया एक विसव.